21वो भाग आग्नेय आशियांत शावेराचे मिशनरी वावर। सगळ्यांक नमस्कार। आयज आमी आग्नेय आशियांतल्या सान फ्रांसिस शावेराच्या महत्वाच्या मिशनरी वावराची सोद घेतात। मालाका, स्पायस जुवे आनी आग्नेय आशियांतल्या हेर वाठारांनी शावेराच्या यत्नांक खाशेल्या संस्कृतीक आनी धार्मीक आव्हानांक तोंड दिवचें पडलें, पूण तांणी ह्या वाठारांनी टिकपी क्रिस्तांव समाजाची बुन्याद घाली। आग्नेय आशियांतले शावेराचे मिसांव। सान फ्रांसिस शावेर हाच्या मिशनरी प्रवासाक लागून ताका मालाका, स्पायस जुवे आनी हेर वाठारां सयत आग्नेय आशियांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी व्हेलो। ह्या विंगड आनी संस्कृतीक नदरेन गिरेस्त वाठारांनी क्रिस्तांव धर्माचो प्रसार करप हें ताचें ध्येय आशिल्लें। आग्नेय आशियांत पावप। शावेर आग्नेय आशियांत पावतकच ह्या वाठारांतल्या ताच्या मिसावांची सुरवात जाली। ताच्या यत्नांत विंगड संस्कृतीक आनी धार्मीक परिदृश्य आशिल्ल्या प्रदेशांनी क्रिस्तांव लोकांची उपस्थिती स्थापन करपाचेर भर दिलो। सांस्कृतीक आनी धार्मीक आव्हानां। शावेराक महत्वाची सांस्कृतीक आनी धार्मीक आव्हानां मेळ्ळीं। ह्या वाठारांनी भासो, परंपरा आनी धार्मीक समजुतीच्या विविधतायेक लागून क्रिस्तांव संदेश प्रभावीपणान पावोवपाक आडमेळी निर्माण जाली। क्रिस्तांव भावार्थाचें एकीकरण। आग्नेय आशियांतल्या शावेराची पद्दत म्हळ्यार सद्याच्या संस्कृतीक संदर्भात क्रिस्तांव भावार्थ एकठांय करप। ताणें आपली मिशनरी रणनीती थळाव्या संस्कृते कडेन प्रतिध्वनीत करपा खातीर अनुकूल करून क्रिस्तांव धर्म चड सोंपे आनी संबंदीत केलो। मालाका आनी स्पायस जुवेंचेर उपक्रम। मालाका आनी स्पायस जुवेंचेर शावेर हांणी केल्लो वावर प्रभावी थारलो। ताणें मिसावांची सुरवात केली, क्रिस्तांव समाजाची स्थापणूक केली आनी ह्या वाठारांनी क्रिस्तांव भावार्थाची बुन्याद तयार करपाचो यत्न केलो। टिकपी क्रिस्तांव समाज। आव्हानां आसून लेगीत शावेराच्या यत्नांक लागून टिकपी क्रिस्तांव समाजाची स्थापणूक जाली। ताणें घाल्ली बुन्याद क्रिस्तांव धर्माची वाड आनी हाजीर रावपाक आदार दिवपाक चालूच आशिल्ली। सांस्कृतीक आनी धार्मीक परिदृश्याचेर प्रभाव। शावेराच्या ह्या मिसावांत आग्नेय आशियांतल्या संस्कृतीक आनी धार्मीक परिदृश्याचेर छाप सोडली। ताच्या वावराक लागून क्रिस्तांव भावार्थाची वाड जाली आनी ह्या वाठाराच्या धर्मीक कापडांत टिकपी दायज उरलो। आग्नेय आशियांतल्या शावेराच्या मिसावांचें दायज। आग्नेय आशियांतल्या शावेराच्या मिसावांचो दायज ताच्या काळांत स्थापन जाल्ल्या क्रिस्तांव समाजान दिसता। ह्या समाजांची सहनशक्ती ताच्या मिशनरी वावराची प्रभावीपणाची गवाय म्हूण उबी रावता। आग्नेय आशियांतल्या सान फ्रांसिस शावेराच्या मिसावान संस्कृतीक आनी धार्मीक आव्हानां आशिल्लीं, पूण ताच्या यत्नांक लागून टिकपी क्रिस्तांव समाजाची स्थापणूक जाली। सांस्कृतीक एकात्मते विशीं ताणें केल्ल्या पद्दतीन ह्या वाठारांत क्रिस्तांव धर्माची वाड आनी उपस्थिती हातूंत म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो। ह्या एपिसोडा खातीर म्हज्या वांगडा आयलोल्या खातीर तुमचे उपकार। आग्नेय आशियांतल्या शावेराच्या मिसांव विंगड संस्कृतीक परिदृश्यां भितर क्रिस्तांव भावार्थाची अनुकूलताय उरल्या ह्या वाठारांनी टिकपी क्रिस्तांव समाजाक पोसवण दिता।